नमस्कार इश्टानो. सद्याक लोधा कारापूर प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध प्रोटेस्ट तापत आसा. तितूनच आमकां हो पळय 2024चो न्यूज आर्टिकल हातीक लागलो. 21 मे 2024 तरुण भारत ह्या मराठी न्यूजपेपराचेर ही एक न्यूज येयलेली आनी ही न्यूज वॉज एन आउटकम ऑफ आमचो जो व्हिडिओ आसलेलो पळय तेजो आउटकम म्हणून ही बातमी येयलेली. सो बातमी कितें म्हणटा, पंचतारांकीत नवे सामान्यासाठी गृह प्रकल्प खंय म्हटल्यार 5 स्टार न्हू, कॉमन मॅनांक लागून हावजींग प्रोजेक्ट अशी बातमी तरुण भारतान मारलेली. आनी तांकां खंय विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तेंच्यांनी अशें सांगलें खंय तिथे पंचतारांकीत नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेला परवडतील अशी घरे उभारली जाणार आहे खंय. म्हटल्यार 5 स्टार न्हू, कॉमन मॅन आहा पळय तांकां परवडटा तसली घरां बांदतले खंय ते. फक्त हितून एकूच प्रश्न विचारपाचे तरुण भारत विचारलेशें दिसता, कॉमन मॅन खंयचे, गोंयांतले काय दिल्लीचे काय म्हणून. बट नेवरदलेस फुडें दैनिक तरुण भारत इन ब्रॅकेट शी बोलताना मंत्री राणे म्हणाले की आपण जी जागा विकलेली आहे ती प्रॉफिट शेअरिंगमध्ये आहे. म्हटल्यार लोधा कडेन प्रॉफिट शेअरिंगान तेणी हो डील केल्लो. हे तरुण भारताचेर तेन्ना छापून येयल्लें. 2024 ते आतां आमी 2026 आहा. तरुण भारताच्या पात्रांवा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता की मातशें एक फॉलोअप नाल्यार अपडेट न्यूज मारा न्हू प्लीज. हे तरुण भारताच्या पात्रांवर. आतां ह्या आमी सरपंचाचो स्टेटमेंट कितें आसलेलो तो पळोवया. राजीनामा देणार पण भ्रष्टाचार करणार नाही, सरपंच तन्वी सावंत खंय. म्हटल्यार आपूण रिजायन करपी पूण करप्शन करची ना अशें सरपंचान स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना. तेज्या फुडें ही मे 2024ची बातमी. जुलयान ग्रामसभा जाली पळय तेज्या उपरांत सरपंचान जो स्टेटमेंट दिलो तो तुमीच आयका इश्टानो. आणि मेन जो विषय आसतलो आयचे ग्राम सभेन की 5 स्टार मेगा प्रोजेक्ट हो असो तेंच्यांनी दिल्लो आणि ग्रॅबिंग ऑफ लँड. हे ग्रॅबिंग ऑफ लँड बी कांय ना, तेंची पर्सनल प्रॉपर्टी आसा ही. आणि मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा पळय हे जे तेंच्यांनी लेटर केला ते लेटरूच फॉल्स आहा. कारण मेगा प्रोजेक्टाक अजून आम्ही काय NOC दिवंक ना. आम्ही फक्त प्लॉट डेव्हलप करपाक NOC दिला. लोकांनी हो बेश्टो विषय मोठो वाडयला, तेका लागून आम्ही तेंची समजूतकाय घातली आणि आयज ग्रामसभेत मेजॉरिटी तो एप्रूव्हय जालो. कारण कितें पुलिसांक आमी हाडपाचें कारण म्हळ्यार कशें जालें की आमचे पंचायतीन ह्या दिसांनी तेंची नांवां घेयना, म्हाका आमच्या लोकांची नांवां घेवपाची ना, की 2-3 जाण अशे आसा की ते पंचायतीन येता आनी सारखे मोठ्यान एक आता हांव लेडीज सरपंच आहा, मोठ्यान आवाज करता आनी आमच्या आंगाचेर येता. इवन हांवें CCTV कॅमेराची बी हांवें ऑलरेडी हे केल्ले आसा. CCTV कॅमेरा मागला कित्याक पंचायतीन म्हाज्या आंगार येता, सेक्रेटरीच्या आंगार येता. ऑलरेडी आम्ही पोलीस स्टेशनार हे सांगला. पण हे लोक जर ग्रामसभेन अशें आमकां अटॅक करूं शकता जाल्यार कित्याक, कारण हांव एक लेडीज सरपंच आसा, तेका लागून आमी पुलीस प्रोटेक्शन आपयलें. हो इश्टानो, हीच ती सरपंच ज्यांच्यानी आमचेर कंप्लेन केल्लेली ती, म्हणून जास्त भाष्य करना पण तुम्ही समजून घे. आता ह्या नेक्स्ट इन लायन स्थानिक आमदार कारापूर मया कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आणि त्यांचो स्थानिक आमदार आसा पळय बाब प्रेमेन शेट. प्रेमेन शेटाक नोव्हेंबर 2024 तेंची एक 400 स्क्वेअर मिटराची मया गांवांत जी प्रॉपर्टी आसलेली 28,500 स्क्वेअर मिटर, तितूंतली तांकां 39A अंडर सेटलमेंट करून दिली. कोणी? TCP मिनिस्टरान. इश्टानो हे पळया 400/0 मयम बिचोलीम, पार्टली नॅचरल कवर विथ नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, overlapping command area, partly natural cover with irrigation command area, and as per RPG 2021 10 meters road passing through the property. ते कितें केला, recommended area of 18,305 square meters within permissible gradient for change of zone from partly natural cover with no development slope and partly natural cover with irrigation command area to settlement. हे आमदाराक करून दिले.
ह्या आतां 400/0 मये गांवांतली जो जागो आहा हो पळया सेकंड ऑक्युपंट जी आहा प्रिया प्रेमेंद्र शेट आमदाराची घरकान्न. आतां सकयल पळया तेच फॉर्म 1 and 14 कोण तरी बाब शंकर लक्ष्मण होबळे इज लुकींग द कॅजू खंय म्हटल्यार थंय काजू आसा आनी विश्वजिताची घरकान्न काजवांचे फेस्त करता खंय. आनी घोव एक्चुअली फेस्त करपाक लागला काजवांच्या झाडांची. सो प्रेमेंद्र शेटाची ही गत आहा म्हणून प्रेमेंद्र शेट आयज 6 दीस जालो प्रोटेस्टाचे अजून थंय पांय लायिल्लो ना. इवन श्री शांतादुर्गेचे काल थंयसर सण जालो थंयसरूय ताका येवपाची अशी इच्छा जाली ना. भयान आसतलें मे बी किंवा गिल्ट जाला आसतली लज दिसता आसतली की आपूण स्वताचोच स्वार्थ भागयता आमदार जावन कशें खंयच्या तोंडान वयतलो अशें कितें तरी जालां आसतलें. तो इश्टानं समजून घेवचें. आतां ह्या सगळ्या घटनेन जो मुख्य कलाकार आहा तेजी सद्या गांवांत चर्चा चल्ला ती तुमच्या कानार घालता इश्टानं. आनी तो मुख्य कलाकार म्हटल्यार आमचो मुखेलमंत्री जो कुशींतल्याच कॉन्स्टिट्युन्सींतलो सांखळे कॉन्स्टिट्युन्सींतलो मुखेलमंत्री CM सांखळेचो CM तो गोंयचो CM न्हू तो. बाकीच्यां कडेन बाकी आमदार ते कितें ते पळयतले अशें ताजो हिशोब तो. सो त्या कलाकारान कितें म्हटलेलें प्रकरणाचो अभ्यास करूं द्या खंय आपल्याक स्टडी करूंक दी म्हणून तेणी सांगलेलें. हेजें फूल स्टेटमेंट वाचया CMची. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे हे प्रकरण पोहोचलेले आहे. त्यांना याबाबत कोणतीही कल्पना नव्हती. सोशल मीडियावरून माहिती उघड झाल्याने अनेकांनी त्यांना प्रश्न केले असता आपल्याला ह्या प्रकरणाचा अभ्यास करू द्या असे ते उत्तरले. म्हटले लोकांनी ताका विचारले सोशल मिडियाचेर आमी व्हिडिओ घातलेलो न्हू त्याच्या संदर्भान तांकां विचारले खंय. सो CMन सांगले आपल्याक कांयच खबर ना आपल्याक अभ्यास करूंक दी म्हणून. आतां गांवान अशी चर्चा जाला की CMन खंय अभ्यास केलो आनी ते 1700 प्लॉटांतले 170 प्लॉट घेवन CM तोंड घेवन तोंड बंद करून उगी आहा अशी चर्चा चल्ला. CM आतां हेजेर उलयना जाल्यार ते खरेंच ठरतले. 170 प्लॉट गोंयचो धंदो करपाक CM तयार आसतलोय बीन. ते ब्रोकर न्हू ही ब्रोकर जनता पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर त्या सरकाराचो म्हणटा कोणी करूंय शकता. ना जाल्यार CMन आपली अभ्यासाचे निश्कर्श कंक्लुजन कितें जालो पळय तो सांगचो. 2 वर्सां जावन गेली CM बाब ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली. 24तली गजाल फुडल्या म्हयन्यान 2 वर्सां जातली. सांगचें अभ्यासाचो कंक्लुजन कितें जालो स्टडीचो तुज्या प्रकल्प गोंयच्या हितान घारापूरच्या हितान सांगचें. तो पर्यंत आमी वाट पळोवया इश्टानो विचार करा. देव बरें करूं.